ही 70 केरी गावची कळटी न्हय. न्हंयत सध्या सगळो कोयर आनी घाण. लोक विटल्यात. घाणीक लागून न्हंयत पांय घालूंक मेळना. ही आमची जी न्हंय आसा ती सदांच आमकां बारमाही उदीक दितली आनीक बरे भशेन निवळ आनीक स्वच्छ आसली. तेन्ना आमी भुरगेपणांत सुद्दां हांगासर खेळटाले, न्हाताले. पूण आज ती परिस्थिती, थंय वचपाची परिस्थिती ना. आज सगळी कचऱ्यान सगळी बंद जाल्या. सगळें पाणी वचपाचो सुद्दां तेजो प्रवाह आहा तो अडलेलो आसा आनी झाडां कुटां वाडान थंय सामकी डर्टी एरिया जाल्या. वचांक सुद्दां मेळना. जे पर्यावरण दृश्टीन जे हांगा कितें जाल्लें आसा केरीच्या गांवांत, कोणाचेच लक्ष ना. कोणाचेच लक्ष ना. आयज जो कचरो ह्या न्हंयत उडयतात, कळटी नदी जी आमकां सगळ्याक जिवनदायिनी अशी आसा, ती सगळी घाण करून दवरलेली आसा. सबंद कचरो हॉटेलांतलो आसो किंवा दुकानांतलो आसलो किंवा तो म्हालो आपले गॅस कापलेले आसो कोणाचे, जाल्यार ते हाडून हे न्हंयत उडयल्ले आसा. तेजेर कोणाचेच कंट्रोल ना. प्रतापसिंह राणे ह्या मतदारसंघाचो फाटले 10 टर्म जालो आमदार आसा. अजून मेरेन तरी ताकाय परिस्थिती जाग्यार घालूंक जमना. आमच्यो खूब अपेक्षा आसा आमदारा कडसून, परंतु जे पद्दतीन कार्य जावंक न्हय. आमी ताका 50 वर्सां आयज राजकारणात निवडून दिल्लो आसा, परंतु हांगा कोणाचेच लक्ष ना. अजिबात कोणाचें लक्ष ना. फक्त आमकां सगळ्या मतदारांक ते जे पॉलिटिकल लोक आसा, जे राजकारणी आसा किंवा जो आमचे आमदार आसा, आमकां मोटिवेट करून आमचो मिसयूज करूंक सोदतात आनी कांय ना. आमी फक्त मतां पुरते फक्त मतां मारप आनी ओगी रावप, आवाज करपच ना. आणि आमदार केन्ना आमदार काय करूंक ना. इतके वर्सां जाले तो कांय करिना. सरकार हे समजपाचें ना की हो गांव आसा तो कर्नाटका आसा म्हणून. हो कर्नाटक गांव ना, हो गांव आसा गोंयान. बाउंड्री पडटा. मोदी सरकार सध्या गंगे सावन नर्मदे मेरेन स्वच्छ भारत अभियान चलयता. पंचायतींचे वाठार नितळ दवरात म्हूण नव्या पंच सरपंचांक मुख्यमंत्र्यानूय शेरमाव सांगून जाले. मात नव्या पंचायतीचे तकलेच कितें उजवाड पडलो असोच दिसना. जे हांगासर स्थानीक पंचायतूय आहा तेंच्यांनी हेजेर लक्ष दिवचें आनी जो कचरो उडयता जावं आनी कितें करता तेजे डोजिंग घालून सारको तेजो प्रवाह नीट आणि सरळ करतो. ज्या मोदी सरकारान खूप कितें फॅसिलिटी दिल्ल्यो आसा स्वच्छ भारतच्या अभियानाच्या अंतर्गत, आणि त्या अंतर्गत त्यांची जो फंड येल्लो आसा तो फंड योग्य तरेन युटिलायज करचो. लोकल यंत्रणा आसा, लोकल पंचायत आसा, तेंच्यांनी चड लक्ष दिवचें. तर तेंच्यांनी काय करूंक ना ह्या पंचान, जाल्यार आमी ते पंचायतीचे मोर्चो काडटाले दुसरे ग्रामसभेक. हें आमी ठरयल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर केरीच्यान महादेव जोशी.